केल्लो आसा. एज्युकेशनल प्रोजेक्ट म्हटल्यार हितून एनवायरमेंट येता, सायन्स एंड टॅक्नोलॉजी, आर्ट एंड टॅक्नोलॉजी आनी जनरल नॉलेज. आनी वेळ पडलो जाल्यार फुडें भुरग्यांनी विचार केलो जाल्यार ही कला आत्मसात करून लर्न एंड अर्न अशें बी जावं शकता. हो हांवें प्रोजेक्ट खास भुरग्यां खातीरच केल्लो आसा. आतां सायन्स एंड टॅक्नोलॉजी म्हटल्यार हांवें जे लॅम्प तयार केल्ले आसा हांगासर आनी ही पेपराच्या पानाचेर चित्रां काडल्या ती ट्रान्सपरंट आसा. ही ट्रान्सपरंट म्हटल्यार आरपार ग्लासा सारकी. सो ही ट्रान्सपरंट म्हणून कळच्या खातीर जी हांवें चित्रां काडल्या भारत रत्न एवॉर्ड घेवची ती लॅम्पाच्या फुडें हांवें तें चित्र दवरलां. लॅम्पाक एक व्हायट कलर आसा आनी एक ब्लॅक कलर आसा. जेन्ना तो ब्लॅक कलर येता तेन्ना तें तुका चित्र दिसता. जेन्ना व्हायट कलर येता पळय तेन्ना चित्र डिजपियर जाता. ही एक कला, हितून सायन्स आसा. आतां नेचर, निसर्ग म्हटल्यार हें पिंपळाचें झाड, हें पिंपळाचें पान, हें पिंपळाचें पान ट्रान्सपरंट करचें पडटा. हेजेर क्लोरोफिल आसता. क्लोरोफिल काडचो पडटा. ताका लागून ताका जवळ जवळ 1 म्हयनो प्रोसेस आसा. उदकान घालून दवरचें पडटा. मागीर हो क्लोरोफिल गेल्या उपरांत ताजेर आमकां पेंटींग करूंक मेळटा. म्हाजो मुख्य उद्देश म्हटल्यार ही कला भुरग्यांनी शिकची. ही डिजपियर जायत गेल्या. ही आमची ट्रेडिशनल आर्ट ही हळू गायब जाता. केन्ना तरी ती बंद पडटली. ही चालू उरची, भुरग्यांनी शिकची हो म्हाजो मुख्य उद्देश. आनी ह्यांचेर जे हांवें चित्रां काडल्या भारत रत्न एवॉर्डीक तर भुरग्यांक एक नॉलेज गावची की भारत रत्न एवॉर्ड हे कोणाक दिलो वयता, कित्याक दिलो वयता तें सगळें भुरग्यांक कळचें. म्हणून पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण त्याच्या उपरांत भारत रत्न. हे भारत रत्न 53 जाणांक गावल्ले आसा ज्यांच्यांनी आपल्या देशा खातीर एकदम उच्च सारकी सेवा केल्ली आसा. त्याच लोकांक हे भारत रत्न दिल्ले आसा. आनी सगळे 53 जाणांची चित्रां हांवें पेपराच्या पानाचेर काडलेली आसा. आनी ही भुरग्यांनी कला शिकची. आनी हांवें आयज पर्यंत इतलें काम केलें. भुरग्यांनी शिकून ह्यान फुडें हेच्या पेक्षा आनीक बरें काम करचें ही म्हाजी इच्छा. धन्यवाद. आयज आमी एक बरें एक्झिबिशन पिंपळ पानाचें जे आमचे राजाराम परब सर आसा ड्रॉइंग टिचर तेंच्यांनी एक एक्झिबिशन हें केलां. आनी एक्झिबिशनाचो म्हत्वाचो हेतू इको फ्रेंडली एक्झिबिशन. तेंच्यांनी पिंपळ पानांचेर जे आमचे भारत रत्न अवॉर्डी आसा तेंचेर ड्रॉइंग आपल्या हातींनी काडलेलें आसा. सो आमी आमच्या भुरग्यां खातीर एक स्पेशल एक्झिबिशन केलां. आनी आमचे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल बिचोले तशेंच गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल बोड्ड्या हांच्यांनी ह्या एक्झिबिशनाक विजीट केल्ली आसा. सो हेचो म्हत्वाचो हेतू आयज आमी झाडांचें जें म्हत्व आसा तेंचें कमी जायत गेल्लें आसा. पूण ह्या एक्झिबिशनान आमी तांकां एक म्हत्व दाखोवन दिता की झाडांचेर सुद्दां की अशें एक्झिबिशन पानांचेर एक्झिबिशन करूं शकतात. हें आमकां राजाराम परब सरान दाखोवन दिल्लें आसा. आनी एक उद्देश की हे तेंचो उद्देश असोच आसा की हे एक्झिबिशन जें आसा तें भुरग्यांनी कंटिन्यू करपाचें. कोणी तरी ही कला आसा ती फुडें दाखोवपाची. ह्याच हेतून तेंच्यांनी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या की आमच्या भुरग्यांक कितें तरी शिकोवंक मेळपाचें. आनी व्हेरी इनोवेटीव आनी इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट आसा हो. सो तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी थँक्यू व्हेरी मच दोज हू आर विजिटेड फॉर दीस एक्झिबिशन.